शिवोली गोवा फॉरवर्डाक तेको वाडत आसा म्हूण गोवा फॉरवर्डचा दुर्गादास कामत सांगता। गोवा फॉरवर्डाचो उमेदवार विनोद पालयेकाराक शिवोलचे कांय काँग्रेसीचे पदाधिकारी तेको दितात। तातूंत काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आदलो झेडपी दीपक धारगळकार आनी बाकीचे 3-4 जिल्लो पदाधिकारी आनी ब्लॉक वावुरपी आसात। काँग्रेसचो ब्लॉक प्रेसिडेंट तुमकां सांगूंक सोदता की आमी काँग्रेसचो हांगा सीट दवरूंक ना फावट, कारण आमचो एक उद्देश असो आसा की जी गेली 18-20 वर्सां हांगा जे दुसरे सरकाराचे आमदार आसा कित्याक ताका आमी पळयलो हांगा, मागीर आतां ताका उडयतलो तितको कापासत जाल्लो की शक्ती आमकां एक वोट केल्या शिवाय पर्याय ना। बरोबर, त्या पासत आतां कितें आमी काँग्रेसाक सॅक्रिफायस करून एकूच सीट विनोद पालयेकर सुद्दां आमचो काँग्रेसच मनीस, फक्त काँग्रेसचे तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की मातशें डिले जाता कितें जाता, आमचे मतदारसंघात भोंवपाक टायम नाशिल्लो, त्या प्रमाणे तो गोवा फॉरवर्डाक गेलो। गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस म्हाका फरक कसो काय दिसना। मांद्रे मतदारसंघाचो काँग्रेसीचो उमेदवार दयानंद सोपटेन पारशा डोर टू डोर कॅम्पेन केली। लोकांचो ताका खंय बरो प्रतिसाद मेळटा। ताणें इलेक्शन खूपच सिरियस घेतलां। हे फावटी मांद्रे मतदारसंघांतल्यान 15 वर्सां उपरांत परत एक फावट काँग्रेसीचो बावटो हुबयतलो म्हूण सोपटे इलेक्शनाक देवला। प्रचाराची सुरवात जी आसा ही प्रचाराची सुरवात गेले 2 म्हयने घरा फिरून आमी सुरू केल्ले आहा। आमी शेवटच्या टप्प्याक पावल्ले आसा, म्हणजे 95% आमची घरा फिरून जाल्ली आसात। ही आमची दुसरी फेरी, तेजे पयलीं एक फेरी जाली आनी आतां परत तिसरी फेरी। निमाणे जे 8 दीस आसात त्या 8 दिसांक जे म्हाजो वैयक्तीक जो जाहीरनामो आसा आनी पक्षाचो जाहीरनामो हे आमी कार्यकर्ते प्रत्येक बुथा वयले वाडटले। ज्या पद्दतीन सुरवात केली, सुरवात पासून आज पर्यंत जर आमी पळयले जाल्यार ह्या मतदारसंघाचे कार्यकर्ते काँग्रेसचेच न्हय तर बाकी इतर पक्षाचे सुद्दां कार्यकर्ते बऱ्यापैकी म्हाका सपोर्ट आनी आदार दितात। हांव सिरियसली इलेक्शन लडटलो आनी त्या बद्दल सिरियसली प्रचाराक सुरवात केली आहा। मीच न्हू, माझे कार्यकर्ते सुद्दां व्हेरी सिरियस प्रचारान उतरलेले आहात आनी एकच मनान निश्चय केल्लो आहा की हे फावटी मांद्रे मतदारसंघांसून 15 वर्सां उपरांत परत एकदा काँग्रेस पक्षाचो झेंडो ह्या मांद्रे मतदारसंघात। साखळेचो बीजेपी उमेदवार प्रमोद सावंताक घराघरांनी बरो प्रतिसाद मेळटा। प्रमोद येताच म्हूण साखळी ब्लॉकाचे बीजेपीचे कार्यकर्ते उलोवन दाखयतात। विकास केल्यार खंय बीजेपी नूच। डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगासर भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट आसा। ताजो पयल्या टप्प्याचो प्रवास म्हटल्यार ताणी प्रत्येक पंचायत सुर्ला, कुंडले, नावेली, आमोणा, वेगळ्या सुर्ला घर तेजो प्रवास ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आसा। ऑलमोस्ट डॉक्टराचो 80% प्रचार जाल्लो आसा। 80% म्हणजे घर म्हणटा आमी तसो प्रवास चालू आसा। तो प्रवास म्हटल्यार ही सुर्ला गांवांत तेजे 2 कॉर्नर मिटींग जाल्यो। जे महिला प्रत्येक वाड्याचे जे महिला कार्यकर्ते आसा ते आमचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आसा ही आमची प्रदेश महिला अध्यक्ष आसा सुरक्षणा सावंत ही सगळे कडेन प्रवास करतात, म्हणजे जेणे करून सगळे कडेन म्हणजे युवा म्हण, महिला म्हण, नवीन मतदार म्हण हे सगळे कडेन हे फावटी भारतीय जनता पार्टी परत एकदा सत्तेर येवची म्हणून मोठ्या प्रमाणात काम करता। आमकां परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचो साखळी मतदारसंघ म्हणून आमकां हांगासर परत एकदा विजय घेवपाक आमकां कमाल पळोवपाक जाय। आमकां लोकांचो असो प्रतिसाद मेळटा की आमचो विजय हो निश्चित आसा। मडकय मतदारसंघात बीजेपीचो उमेदवार प्रदीप शेट घराघरांनी प्रचाराक भोंवता। मडकय खंय लोकांचो बीजेपीक बरो तेंको मेळटा। भाऊच्या बहुजन समाजाच्या पक्षाक धवळीकारांच्या तावडींतल्यान सोडोवची गरज आसा म्हूण प्रदीप शेट उलयलो। 20 वर्सां जालो आमदार हांगा राज्य। हो आमदार जो आसा तो आपुणून सांगता की हो मोगो पक्ष आनी हे ते भाऊ साहेबाचो पक्ष। हो मोगो पक्ष हो भाऊचो पक्ष पावला खाऊ पर्यंत। भाऊ आसलेलो तो वेगळो आनी खाऊ आसा तो वेगळो। आनी ह्या पक्षाक जर वाचयतलो जाल्यार एकूच पर्याय आसा। हो जो पक्ष आसा तो धवळीकर ट्रस्टाच्या दावणीक जो बांदलेलो आसा तितून सोडवणूक करून ह्या पक्षाक परत आमच्या बरोबर रावून बहुजन समाजाक न्याय दिवपाची गरज आसा। मडकय आनी आक्षी हो पूल जावचो अशी लोकांची मागणी आसा। आनी हांगासरलो आमदार बांदकाम खातें अशें म्हत्वाचें खातें आसून सुद्दां
त्या पुलाक ताणें केन्नाच बळकटी दिली ना, केन्नाच तो पूल बांदपाच्या दृश्टीन ताणें कसलोच प्रयत्न केलो ना. ती मागणी लोकां कडल्यान येवपाक लागल्या आनी लोक अशें म्हणटा की हांगसरलो आमचो बीजेपीचो जर आमदार जालो जाल्यारूच तो पूल पूर्ण जावंक शकतलो. आनी ह्याच बरोबर दुर्बाट रासय हो ह्या पुलाचेर आमचो चड भर आसा. नुवेचो काँग्रेसीचो उमेदवार विल्फ्रेड डिसा बाबाशानान घराघरांनी वचून प्रचार सुरू केला. ताका नुवेकारांचो खंय बरो रिस्पॉन्स मेळटा. नुवेच्या आदल्या आमदारान खंय कांयच केलें ना म्हणून लोक खंय बरेच फ्रस्ट्रेटेड आसात. हाऊस टू हाऊस स्टार्ट केला. आपण एक एक घरांतून भायर सावन येयलो आनी आज आमच्या वरा थंय 400-500 लोक आहलो. तरी थोडो लोक रांदपाक गेला आनी लोकांक एक हे म्हणचे पयलीं काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगेली सदां काँग्रेस. लास्ट टायम काँग्रेस लोकांनी चेंज केली आनी दुसरो हाडलो आनी तेणी चयलें डिफरन्स कितें तें. आमगेलें हे 5 वर्सांक कांय हें जालें ना, डेव्हलपमेंट कांय जालें ना. ताका लागून लोक फ्रस्ट्रेटेड जालो आहा आनी आपल्या खुशेन भायर सरता. ते सगळे म्हाका तेणी आपल्यागे फोर्स दिला तुमी वच मुखार आनी हांव आहा म्हणून. हेच म्हणून हांव जिल्हा इलेक्शना आहलोलो. जिल्लाकूय तेणी म्हाका सपोर्ट केल्लो आनी जिल्हा म्हजे बारा हितूंतले थोडे नासले. आतां आमगे वचय सरपंच आहा नागवाचो, तो आमगे MLA बारा आहलो. तेगेली काम कांय जालें नाय. आयज तेणी आमगे नागवा जायतें काम केलो आहा सरपंचान, पूण MLA लोकांक दाखयता आपण केलें म्हणून. तेंय ताका कोण येयला आनी तेगेली त्या फाटी सरपंच जायन ताका थिंग वालोर ना, तेगे काम जायनाय. ताका लागून तो आज आमचे बारा आयला. आमचे विश्वास ताका विश्वास दवरले तेणे हेजे मुखार आमी काम करतले अशें म्हणून. घेवया एक ब्रेक.